पळयात सकाळ सकाळ फुडें खंय खंय खाचीन खाचीन घुसता ते काड जणाचे हा ते काड फक्त ते घालून बसता हे पळयात सकाळ सकाळचे खंय खाचीन खाचीन घुसता पळय भायर यो भायर यो भायर यो हा कितें भायर यो असो असो यो असो यो पळय हें हांवें दवरलेलें काडला सायडीन आनी हांव ए असो यो रे यो 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 टाटा बुशे करे यो यो हें सगळें आमी सायडीन दवरता कित्याक तुमी झाडां बिडां काडूंक हें करतलो न्ही पानां बीन यो हांव वयता बाय चल टाटा पळयता पळय यो हां हां कितें करता तो काम करता काका करता पुशअप करता कितें करता रे यो 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशा आहात तुमी आमी सगळीं बरी आसा टायम जालो 11 आतां व्लॉग स्टार्ट करता आयज केले ब्रेकफास्टाक टोस्ट आयज इशू ऋतू हांगा गेल्लो स्विमींग की तेंचें आयज हें आसलेलें एक पळोवपाचें म्हणजे कितें आसलेलें रे म्हाका खबर ना प्रॅक्टीस फाल्यां तेंचें हें आहा न्ही मांडवी एका रिवराक स्विमींग कंपिटिशन सो आयज तांकां आपयल्लें परवरीत तो सकाळी बेगिना गेल्ली तेमी 7:00 7:30 गेल्ली तर तेमी भायर च्या पिवन गेली कितें खालें रे इडली सांबार खालें खंय बापायन सो आमी मागीर टोस्ट खालें आमी कांय करूंक ना सो तो वचून तो जस्ट म्हाका दिसता 10 येयलो मागीर घरची सगळीं कामां जाली आसा आनी आयज चिंतलें की करया आमी सांडगे शाबुदाण्याचे आयज करया म्हटलें जस्ट थोडेशें एकूच कप शाबुदाणा हय पळयात पळयात ए ए ताका धर रे तो बाबा घुसलो हुंदीर घुसलो भितर हाड ताका शी 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 हांगच्यान घुसता सारको खूब काम करता घाल ताका पळय आतां हांगा कितें दवरचें पडलें आनी अशें वचपाक कोणें शिकयला ऋतुकानूय शिकयला ताका म्हणून तो असो भितर वयता आनी म्हजे लॅम्प बीम सगळें मोडून घालता हां खूब मस्त जालें आतां बसला पळय सो म्हटलें आयज सांडगे करया शाबुदाण्याचे जस्ट एकूच कप एक कपाचे खूब जाता ते आनी फायनली म्हाका तें प्लास्टीक न्ही हें प्लास्टीक हें पळय हें प्लास्टीक बरो व्हडलो आहा तो म्हटल्यार पुरो हांवें म्हटलें एक 2 कट करया आई म्हणपालें नाका अशें लायनीन घालपाचें आनी हांव फॅनार सुकयतलें की आयज तरी भायर वतूच ना सारकें दमट आहा सो सगळें आमकां लायट बीन ऑन करून दवरचें पडटा नाजाल्यार न्ही रूम सगळें काळोख जाता सो अशें की घालपाचें हांगासर सो बरें एका पुसन दवरला आनी शाबुदाणांनी जस्ट एकूच कप घेतला पळय एक कपाचें इतलें जालें पळय तें खूब जाता तें एक कपाचें न्ही खूब जाता रातचें भिजत दवरपाचें आं उदक घालून रातचें भिजत दवरपाचें सो आतां आयज करतलें आमी सो बट आयज जेवण रांदपाचें बीन कांय हें ना कित्याक काल न्ही मसूर आनी बटर घालून रोस केला तें आसा सो आतां तांबडी भाजी करतली आनी कापां फ्राय करतलें ओके सो आतां आमी तें करया सांडगे कितें खबरां तें करून न्ही दवरूंक जाय थंड जावपाक तें थंड जालें की मागीर घालप तें ओके सो हें आईची रेसिपी तुमकां शेअर करता सो हें आसा सुनंदाची रेसिपी आई म्हण आं हें आईची रेसिपी हो आयलो सांडगे करपाक चल यो तर न्ही पळया उदक घेतला हो जग भरून घेतला उदक आं म्हणजे बॉयल येवंक जाय बरें खतखतो येवंक जाय सो उदकाक न्ही बरें खतखतो येवंक जाय तें करया मागीर दवर तूं सो पयलीं आतां आमी उदक दवरया हांगा लाय नाल्यार सांगता तुमकां तुमी करूं शकता अशें ना की ताका वतूच जाय फॅना हो पळय हांगासर तकली बिकली धाडून घेता आवयस आवयस आवय देवा 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 म्हटलें हें काम करून घेवया मागीर हेका नाळुया म्हटलें सो हें पळयात जग भरून उदक घेतलां उदक मातशें हेका बरें बॉयल येवंक जाय ओके हें हांगा शाबुदाना बरें सूक जाल्लें आसा सो आतां पळय आई कितें म्हणटा हेका बरें खतखतो आयलें न्ही थोडेशें उदक काडून घेवंक जाय कळ्ळें न्ही मागीर दाखयता तुमकां पयलीं एका उदका बरें खतखतो येवनी अरे इश्वी बेल मारता टन 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 कर टन टन आवय पळय हांगासर देवळाची घंटी वाजता टन 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 कर कितें आं कितें टन 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 जायना तरी पूण पांय सामके वयर करून ती तांबडी भाजी न्ही लातीन
हें आसलेलें तें बंडल ते आमची युट्यूब फॅमिलीन दिल्ले इमिक्रेटान 2 केले आनी एक दवरलेले ते अजुनूय बरें आसा बरें जाता टेंडर आसले भाजी न्ही ते सो आयज करया म्हटलें ते मुगाचो मसूर रोस न्ही गरम मसाला घालून केला तेज्या वांगडा बरें जाता ते आनी एक म्हणलें बटाट फ्राय करया म्हटलें खूब दीस खावंक ना बटाट भजी करया भजी करया अहो डबू मिरची आहा मालवणच्यान हाडलेले कितें करूं कितें नाका जाला कितें करया भजी करया चल भजी करया थोडेशें तेल आसा काल ते हें केल्लेलें न्ही कबाब ते कायली न्ही तेल आसा म्हटलें भजी करया तशें थोडेशेंच भजी तेंच करया सो आतां न्ही पळय उदकाक न्ही बॉयल इल्लें आसा सो एक पेलो उदक काडून घेता की मागीर जाय जाल्यार घालूंक मेळटा सो मागीर कितें जातलें खबर आहा चड पातळ जातलें पळय उदक काडून घेतलां आनी आतां हें साबूदाणा 1 कप घेतला रातचें भिजत दवरलेलें आतां तें घालता आनी उदकाक काय घालूंक ना मीठ बीन काय घालूंक ना सो 1 कपाचें खूब जाता तें म्हटल्यार पुरो म्हटलें 1 कप केन्नाय उमेद येता खावपाक येता खावपाचें बाजून आनी तें बरें उरता वर्सभर बरें 2 वर्स 3 वर्स बरें उरता न्ही गे हय बरें करता सो घालून न्ही पयलीं ताका बरें हय सो जिरा घालूंक जाय आमकां जिरा आनी मीठ आनी कलर बी तुमी घालूं शकता सामकें न्ही कलर ना सो आयज बेश्टें वायट करतलें तुमी जाल्यार ऑरेंज फूड कलर घालूं शकता ओके ग्रीन कलर आसल्यार ग्रीन कलर घालूं शकता ग्रीन ओके न्ही अशें बरें येता मागीर कलर दिसता मागीर डिफरंट कलर कळ्ळें न्ही हो पळय हांगासर तकली धाडयता हो आमचो बेश्टो तकली धाडून घेता तो भाजी दूध सुकिले तुका मरे कमीचो ना तू हां ते जिरा हाड रे भायर गेला नाका तू येते घे ना इल्ले हाडू इल्ले घे ना सो जिरा न्ही काल वॉश करून सुकयला न्ही सो थंय घातला सुकले ते बरें बरें सुकले ते जस्ट थोडेशें घेवन येता जिरा खूब इजी आहा ते मातशें थंड जावपाक टायम लागतलो म्हणून म्हटलें करया मागीर ताका न्हाळोया सो हे पळय जिरा सगळें जिरा घालता हाफ टीस्पून घातला हांवें ओके आनी मीठ अशें दवलो आसा हो आहा पळय मिक्स करत रावूंक जाय कळ्ळें आनी मीठ मातशें पळोवंक घाला चड मीठ जालें न्ही मागीर तें खावपाक बरें लागना सगळें मीठ लागता मागीर पळय गे कित्याक कमी मीठ आसल्यार बरें चड मीठ आसलें न्ही मागीर खावंक बरें जावचें ना सो अशें बरें ताका मिक्स करून जावंक जाय कित्याक ते शाबुदाणा आहा पळय बरें शिजोवंक जाय आनी ह्या स्टेजीर तुमी न्ही कलर घालपाचे इफ तुमचे कडेन कलर बी आसा न्ही जाल्यार घालपाचे पळय शी पयलीं आई कितले करताले आवय सांगू तुमकां 7 दीस हय तांदूळ न्ही गे तांदूळ 7 days भिजत दवरूंक जाय मागीर ते करूंक जाय बरें जाता ते ताका मातसो टायम लागता सो तुमकां दिसता आसलें आजून हें जावंक ना कित्याक साबुदाणा तशें आसा तो बरें ताका न्ही कूक करूंक जाय आनी बरें आपुणूच तें मागीर स्मॅश जातलें सो हो प्रोसेस न्ही मातसो टायम लागता आनी ताका अशें मिक्स करत रावंक जाय आनी मीठ मातशें लक्षांत दवरात आं मीठ नाका आमकां चड कमी पडलें आतां पण चड पडलें न्ही मागीर खावपाक बरें जावचें ना सो आनी थोड्या दिसांनी हांव आम पापड करतलें आनी मातशें मँगो सवाय जावं न्ही आतां मातशें जाला सवाय 500 रुपया डझन जाला आनी मातशें सवाय जावं न्ही चड प्रमाणात मँगो हाडटा आम पापड करून स्टोर करून दवरपाचें आवय तें आनी पिड्यार जायना फ्रिजीन सुद्दां दवरलें न्ही इल्ले इल्ले काडून खावपा जाता सो तें मातशें थोड्या दिसांनी करतलें हांव मातशें इशूवाचो बड्डे बीन जावं न्ही सामकें तें बिजी आहा सामको ताका लागून मातशें आमाय कमी जावं न्ही मागीर करया आम पापड हें पळयात जाल्लें आसा हें पळयात आनी हें उदक काडलेलें पळय आनी घालप ना कित्याक सारकें आसा म्हणटा सो आतां कितें जातलें खबर आहा बरें ताका शिजला एक 15 मिनटां जाल्लीं आसा सो हें आतां बरें गरम आसतना करप ना हें आतां बरें थंड जावंक जाय थंड जालें की तें बरें मागीर दाट जातलें मातशें आनी हें मातशें शिजता न्ही तें मागीर तें जातलें मोव जातलें मागीर तें कळ्ळें न्ही सो हें पळयात सो हें आतां जाल्लें आसा गॅस बंद करता थोडेशें उदक काडलें तेणें हें पळयात कित्याक चड अशें पातळ जावंक जायना हें परफेक्ट आसा थीक आसा सो आतां पळय हां ठीक जाला सो आतां गॅस बंद करता आनी हें आतां बरें थंड जावंक जाय कारण टायम लागतलो हें बरें थंड जालें की मागीर आमी करया फुडलो प्रोसेस आनी हें शाबुदाणा आमी हांगचे हाडलेले डी मार्टासून बरें मोठो आहा तो शिजलें न्ही गे आं बरें शिजलें तुमी अशें न्ही चॅक करून पळयात पळय अशें चॅक करून पळोवंक जाय अशें मोव जावंक जाय सो हें जाल्लें आसा आनी बरें मोटें आहा तें शाबुदाणा डी मार्टासून हाडलेलें तें एक पॅकेट पळय बरो मोठो आला जालें हें ओके गॅस बंद करता
सो हें न्ही जालें बरें थंड जाल्लें आसा हें पळयात मागीर मागीर न्ही हें मातशें थीक जाता तर जाल्लें आसा हें तर हेका आतां हांव घालता आनी बरें थंड जाल्लें आसा बरें थंड जालें की न्ही मागीर घालपाचें आं कित्याक प्लास्टिकान घालता न्ही आमी सो प्लास्टिकान गरम गरम घालप तें बरें न्ही सो हें बरें थंड जावंक जाय सो हें जाल्लें आसा सो हें पळयात आनी जें प्लास्टीक म्हणजे बॅग आसलेलें पळय सो आईन तें कट केलें सो आई बापायलें आपूण कट करता आनी तुमी पळोवंक शकता हें 1 कपाचें सो खूब जाता हें तर चमचो घेवपाचें आनी घालपाचें सो आतां हांव न्ही भायर घालता तुमी म्हणटली भायर हुंदीर राव म्हणटलें हुंदीर गेलो हितून जालें की सांगता तुमकां लायट लायता सो काल न्ही सांगलें हांवें शिवाताक पयर मातशें आमी हांगासर न्ही पळोवया सगळें सामान बीन काडून खंय हुंदीर बिंदीर आसा काय म्हणून पळोवया म्हटलें कित्याक जालें एक 8 दीस जालें काय अशें माती बीन हें करना सो म्हाका अशें दिसलें की तो ना आनी शिवाता हेंय हाडलेलें रेड ट्रॅप म्हणटा पळय पळय रेड ट्रॅप सो रेड ट्रॅप शूज दवरता आमी दवरतले हांगासर सो कांय ना भितर कितें चिवडा बीन कितें घातलेलें हांवें सो काय अशें हें जावंक ना सो हांवें तरी पूण म्हटलें शिवता काडया आमी सगळें काडून चॅक करून पळोवया सो सगळें काडलें आनी क्लिनूच जातलें सगळें काडून पळयत जाल्यार कांय हुंदीर बीन कांय ना सो म्हाका दिसता तो भायर गेलो आसतलो कळ्ळें तुमकां न्ही सो म्हटलें हांगासर जागो आसा सो हांगासर हांव तें प्लास्टीक घालता आनी हें करता कित्याक हांगासर न्ही मातसो हीट बरो मेळटा कळ्ळें न्ही हांगा एसीचे पॉयंटूय आसा सो एसीच्या हिटांनी तें बरें सुकतलें सो हांव आतां हांगा घालून न्ही एक एक चमचो घालता घालून न्ही गे ही न्हांवून आयली सो हांव तें प्लास्टीक सगळें भायर व्हरता आनी मागीर घालया आमी सो असो टायम लागतलो सुकोवपाक कित्याक वत ना न्ही 1-2 दीस 3 दीस लागतले जर बरें सुकलें मागीर हांव सगळें काडटलें प्लेटीन घालतलें आनी मातशें भायर वतान दवरतलें कित्याक मागीर एक दोन वत पडलें न्ही तें मागीर बरें कुरकुरीत जातलें मागीर सो आईक म्हटलें म्हाका दाखय कशें घालपाचें की चड अशें थीक जावंक जायना कळ्ळें न्ही आपल्या एक चमचो घालपाचो 1 चमचो फुलूय न्ही हय चल तूं हांव घालता मागीर सारकें घातलें तें घातलें न्ही चमचो तें ऑटोमॅटीक अशें स्प्रेड जाता कळ्ळें तुमकां न्ही सो हें सगळें घालून घेता ओके मागीर मेळटा तुमकां आयज भायर तरी वत सामकें ना दमट वत दोनी येता चला आनी इतलें पयलीं घालून घेता मागीर हें घालता सो हांगासर पळय इतलें घातलें हांवें सो आई म्हणपाली हितून न्ही थोडेंशें हळदीचो पिठो घाल आनी मिक्स कर म्हणपाली मातसो येल्लो कलर येतलो आनी आमचो फूड कलर ना न्ही जाल्यार कांय भिवपाची गरज ना हळदीचो पिठो घालपाचें ओके हांव बरें मिक्स करून घेता सो हें पळयात जालो येल्लो कलर हें सगळें घालून घेता हांव ना सो हें पळयात जाल्लें आसा इतलें एक कपाचें शाबुदाणा सो हांवें इतलें रावंड म्हणजे धाकटें रावंड घातलां तुमकां जाय जाल्यार इतलें व्हडलें सुद्दां रावंड घालूंक शकता म्हणजे व्हडलो चमचो घेवपाचें आनी ताका मातशें स्प्रेड करपाचें ओके सो आतां हाका टायम लागतलो सुकपाक कळ्ळें तुमकां न्ही कित्याक वत ना मातशें हिटान सुकतलें ओके सो एक काम जालें सांडग्याचें आई म्हणटाली रव्याचें एक दीस करता काय आपूण रव्याचें ती रव्याचेंय करता तें तुमकां हांव दाखयता आतां हें विंडो ओपन दवरता तर रितुका म्हाका पयलीं सांगूंक जाय नाल्यार बसून धांवतलो मागीर पांय बी लायतलो रितुकाक आनी शिवाक सांगूंक जाय आयलें की मातशें तेवटेन पळोवन चला म्हणून ओके चला आतां वयता पिशवी न्हिदला तेजी खिचडी बिचडी सगळें रेडी करूंक जाय कॅप्सिकम आसा न्ही म्हणजे भजी करता तशें उरतलें मागीर तें ताका लागून सो हें पळयात कॅप्सिकम मालवणच्यान हाडलेलें सो इतलें भजी करता मँगो दवरला उदकान आनी हें पळया वालीचें पान कितलो व्हडलो सो आयज इशुकाक न्ही खिचडीक घालतलें हें बरें थंड हें ताका लागून सो आयज हें घालता ताका खिचडीक सो हांव करता भजी हें पळयात कॅप्सिकमाची बरें जाला ओके थोडे बटाट करता हांव कित्याक रित्वीक न्ही कॅप्सिकम खावयना सो म्हटलें बटाट मातशें उदक वचून न्ही ताका न्ही चिली पावडर आनी हळदीचो पिठो लायता मातसो अशें न्ही खावंक बरें लागता शिवाक न्ही तशेंच लायक
सो आणि तांबडी भाजी रेडी आसा अजून इश्वी उठोवंक ना अजून खिचडी जाली तेजे सो हांगा तांबडी भाजी आनी काल आसलेलो मसूर रोस सिंपल जेवण आयज पण बेस्ट हा सो हें पळयात रात जाली टायम जालो 10 जाली जेवंक बसला आमी आयज आमच्या घरा आमची इटी फॅमिली येयल्ली रोजी म्हणून काय शूट करूंक ना नाका म्हणपा जालें जस्ट तेमी गेली मागीर आयज चपाती केले रातचे आनी चिंतलें कितें भाजी बीन करया म्हणून वाज उबो जालो रातचे करपाक म्हटलें पार्सल ऑर्डर केले मशरूम दाखयता तुमकां आयज मशरूम कढाई म्हाजे ऑल टायम फेवरेट आनी बेश्टे ट्राय म्हणून न्ही मशरूम चीज स्टफ ऑर्डर केला बरें अशें ना श्वेता तसलें आवडना श्वेता एकूच मशरूम खाला ताका तसलें बेश्टें आवडटा तंदुरी आवडटा हांसता पळय ताका राव श्वेता तंदुरी आवडटा ताणें खावंक ना मशरूम आं पळय मशरूम स्टफ बरें आसा का ना आणि पनीर सॉरी मशरूम कढाई माझे ऑल टायम फेवरेट आणि खूप आहा पीसीस पळयात सो पोळी घेतलेले आणि शिवाता चपाती केले थोडे आई आपण काय खायना वापरले की आम्ही इथे सामोसा बी हाडलेले न्ही सामोसा खाऊन पोट पॅक झाले खंय सामोसा खाल तेणी आणि उदक पिवन पोट भरतली मी ते काय फोर्स करना म्हटलें पळय म्हटलें सगळें आसा तुका भूक लागला तर खा म्हटलें एटलीस्ट मशरूम तरी खा म्हणलें ताका ओके सो जेता आमी मेळटा तुमकां मागीर व्लॉग एंड घेवया ओके चला सो चला जेली आमी जेली आतां हांव करता फाल्यां ब्रेकफास्टाक काजू बियां आसता न्ही सो ते हांवें सोक करपाक दवरले दाखयता काजू बियां आसलेले म्हटलें सोक करून दवरया हेजे चिंतलेलें शाकोती करया म्हणून सो चिंतलें की शाकोती करया फाल्यां ब्रेकफास्टाक सो आतां आमी हाडलेले मशरूम कढाई तशें आहा थोडे उरला एटली 1-2 जाणां खावंक मेळटा सो आई म्हणपाले बिया शाकोती करनाका बेश्टे अशें कांदो टोमाटो घालून अशें सुक्का अशें कितें कर म्हणपाली सो आतां करता कित्याक आतां भिजत दवरला न्ही तें आतां म्हाका कचेच पडले सो म्हटलें आसूं म्हटलें करया कितें फाल्यां एका स्विमींग आहा न्ही स्विमींग कॉम्पिटिशन फाल्यां सो आमकां सकाळीं 8:30 अशें वचोंक जाय सो मागीर म्हटलें भायर बीन नाका म्हटलें खावपाचें हांगाच खावया म्हटलें चपाती करतलें हांव आयज पाव वालोच येवंक ना सो चपाती बीन करतलें हांव सो जातलें चपाती वांगडा भाजी आतां करून दवरलें सो चपाती करतलें अगे आमकां काय करना सो चपाती फाल्यां करतलें म्हणटा आतां थोडेशें सुक्का करतलें हांव कळ्ळें न्ही बेश्टें कांदो टोमॅटो घालून सुक्का करतलें सो मागीर जालें मागीर आमी खावन वयतलीं सो आमी तिगांना वयतलीं आई येवची ना कित्याक ते चड वेळ आमकां रावचें पडटलें ते हेंकांनी घेवन खंय वयतलें मागीर बाबूक बीन आसूं म्हणटें ओके सो आतां करता हांव शाकोती इश्वी न्हिदलो आतां जालें 10 तो न्हिदलो आतां खबर ना केन्ना उठतलो किरकिरी कापा लागला तो मागीर किरकिरी केलें न्ही मागीर कांयच कामां जायना तें घातलें अजुनान आतां न्हिदला तो ओके सो हांवें ते सांडगे घातलेले पळय भायर ताका भितर हाडून दवरला हांवें कळ्ळें न्ही सो ताका आतां 1-2-3 दीस ताका बरें तें सुकोवंक जाय न्ही एकदम बरें सुकले ते मागीर प्लास्टीक घातलें भायर येता ते मागीर भायर काडून एक आयदनान घालतलें हांव सगळें काडून मागीर हांव वतान दवरतलें एकदां तें सगळें जालें मागीर तुमकां दाखयता सो म्हाज्या कडेन ऑप्शन ना न्ही वताचें सो म्हाका वत मेळना सो म्हाका मातसो टायम लागतलो सुकपाक तें बरें कळ्ळें न्ही नाजाल्यार तें कितलें लागता गे सुकपाक बरें वत पडल्यार हय 1-2-3 दीस लागता कडक वतान दवरलें न्ही जाल्यार 2-3 दीस लागता सो म्हाका 4-5 दीस लागतले कित्याक तें मातशें बरें ड्राय जालां मातशें वयर मातशें वलें आसा सो वत ना न्ही कितें करतलें आतां असं म्हटलें सो जेन्ना जातलें मागीर तुमकां दाखयता हांव सो मागीर आनीक कितें करता म्हणटलें आई रव्याचें करूंकूय मोडी ना कित्याक वत ना न्ही पण तुमी हय चिंतनाका की तें वत ना जाल्यार तें जायना जाता फॅना सकयल दवरल्यारूय जाता पण ताका मातसो टायम लागता इतलोच मागीर ताका मुयो बी लागता मागीर ताका कळ्ळें न्ही ताका बरें कडकडीत वत जाय हांवें जस्ट एकूच कपाचें केलां पुरो आनी करचें ना कित्याक आमी केलें खायना तें आसूं म्हटलें ओके सो चला आनी कांय ना हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता आनी आमची युट्यूब फॅमिली येयली न्ही इशुका कपडे हाडला बरें दाखय रे कपडे हांवें सारके पळोवंकूच ना ऋत्विक इशुका कपडे रोजी येयल्ले तुजी मम्मी येयल्ली आनी बरेशे म्हाका बुके हाडला दाखय तुमकां पळय हे बुके आनी कुर्ता हाडला कुर्ता कशें हाडला ते दाखय बरो हा कुर्ता दाखयता तुमकां हो तेजो पॅन्ट आनी हो ड्रेस बरो व्हडलो आहा तो मागीर घालपाचें अशें आहा कलरूय बरो आहा ना ना तितून घाल हय व्हडलें आहा तें बरें जालें मागीर घालपा आतां हय 12-8 तितून घाल रे आनी मँगो हाडला हांवें म्हणजे अशे गोठाचे मँगो आसता पळय तसले मँगो हाडला बरें घट्ट आहा बरें आसा काड ओके सो इल्ले येवन गेली उलोवन गेली ओके चला ती आसता ओल्ड गोवा ओके चला हो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर माय नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण रे
बाय स्लो रे लव यू फ्रेंड्स प्लीज कमेंट सबस्क्राइब टू माय गो बेसी हॉल आई बाय म्हणटा बाय हां चला बाय सो काल न्ही म्हाका एक रिक्वेस्ट आसलेले बड्डे विश कर म्हणून काल हांवें व्लॉग घालूंक ना कित्याक काल आसलेलो इशुकाचो बड्डे रे सो काल एक बड्डे आसलेलो सो ताका विश करता तो नांव आसा बिलेटेड हॅपी बड्डे अनायडा पचेको विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे अनायडा पचेको सो आयज एक बड्डे आसा सो नांव आसा ओफिलिया डायस विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे ओफिलिया डायस कर हैप्पी बर्थडे एंड मेनी ब्लेसिंग्स टू यू may God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय Bye.